बरी भलायकी पासत जेरी लुईस हाचे भलायकी पासत मीच पिटयता ऑझी लुईस. सोंपलेल्या आंतोनेता आनी आंतोनियो जुआंव फेर्नांदेश हांच्या आत्म्यांक मीच पिटयता अंजू फेर्नांदेश. आयज जॉयनर मश्करेनस आपलो जल्माचो दीस मनयता. थोड्या दिसांनी ताचे लोक जावचे आसा. देवान ताचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हाका दिसता आयज पवित्र सभा बागयोंत जेरोम याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री हाचे स्मरण सोंपता. बागयोंत जेरोम आपलें जिवीत पवित्र पुस्तक हाचे पासत भेटयलें. पवित्र पुस्तक हाचें भाशांतरण करून ट्रान्सलेशन करून ताणें आपलें जिवीत भेटयलें. पयल्या वर्सांनी तो रोम शारांत पापसायब दमासस हाचो सेक्रेटरी आसलो आनी मागीर ताच्या सांगण्या प्रमाणे ताणें लातीन भाशेन पयले फावटी पवित्र पुस्तक हाचें भाशांतरण करून ताणें सुरू केलें. मागीर सगळो संवसार सोडून तो एक मोठवाशी जालो, जेरुसलेम गेलो आनी थंयसर आदल्यो भाशा शिकोवन पवित्र पुस्तक बरे भाशेन सुरू केलें. म्हाका दिसता बागयोंत जेरोम म्हणटा जाका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना ताका देवाची ओळख ना. जो पवित्र पुस्तक नोको तो देवाक नोको. पवित्र पुस्तका वरवीं आमचो मोगाचो देव आमचे सोबे येता. ह्या महान मनशाचें आयज स्मरण आनी उडास करता आसतना आमकांय आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाचो मोग दी म्हूण आमी ताचे कडेन मागुया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी मांडू घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन वखसुमें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोंत सदांच अंकवार करीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या मुखार बाबा, बागयोंत जेरोमाक तुज्या याज्ञिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतरांचो खतखतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावन आमच्या भुकेल्ल्या आत्म्यांक सुमां पसून आमच्या ताणेल्या काळजांत जिवें उदक आमच्या जिविताच्या रस्त्यार पोरसुलीत उसवाड. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोब हे भाशेन आपल्या इश्टा कडेन उलयलो. खरेंच तुमी सांगतात तशेंच तें हें हांव जाणा. देवाक फुडो करून मनीस कसो जिखतलो? ताचे कडेन तो विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एका प्रश्नांक पर्यान ताच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान स्वर्ग जाणार
पोदवेन सोल बोलिश्ट ताका फुडो करून कोण उबो उरला. दोंगरांक तो तांकां कळो नासतना एके सुवातेवेले दुसरे सुवातेर व्हरता. तो रागार तेन्ना तांकां खाला आपटिता. तो प्रितीम हालयता आनी तिचे सगळे खांबे थरथरावन तिच्या जाग्या वेली तिका उखलून काडटा. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदय नासतना रावता आनी शिक्को मारून नोकेत्रांक तो बंद करता. ताणें एकल्यानूच अंतराल मंडळ विस्तारली आनी समुद्राची उंच लारां मोस्तून दवरली. सोत्रेशी आनी मृग ऋषी क्रीत तिका आनी दोकिनीची नोकेत्रां ताणेंच केल्यांत. ताची कर्तुत्वां श्रेश्ठ व्हरती, लेखा गिन्याना व्हरती. ताची विस्मितां मापा मेजपा भायली. तो म्हजे खोशेच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता आनी म्हाका कळच ना. तो कितें काडून व्हरत जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावूंक जायत. वो तूं कितें करताय अशें कोण ताका म्हणत. अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जायत. वो कसलीं उतरां ताच्या मुखार उलयन. हांव निरपराधी म्हूण समजात, पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो. कित्याक जाका हांव उलो मारतां तोच म्हजो नितीदार. हांवें ताका आपयला आनी ताणें जबाब दिलोय जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका खोशी खात्री आसत. देवाची उतर. देवाचे मोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूं दी. परतून एकदां म्हणुया. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूं दी. दीसभर तुका उलो मारता सर्वेस्परा. तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेल्ल्या खातीर तूं कितें विस्मितां करतलोय. मेल्ल्यांच्यो सावळ्यो उठून तुजी तुस्त करतल्यो कितें. जबाब. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूं दी. फोंडांत तुज्या बळेपणाची खबर कोण करता. निसंटणाच्या जाग्यार तुज्या विस्वासीपणाची गजाल कोण करीत. काळोखांत तुज्या विस्मितांची ओळख आसा कोणाक. नरकांत कोणाक आसा तुज्या प्रमाणीकपणाचो उगडास. जबाब. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूं दी. हांव तरी तुका उलो मारतां. सकाळचें म्हजें मागणें तुजे मुखार चोडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय. कित्याक तुजें मुखामोण म्हाका लिपयताय. जबाब. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे मुखार पावूं दी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सगलें नुकसाण सबट पळशीक फकत जेजू म्हजी गिरेस्तकाय. ताचे भितर रिगून रावूंक काडीज म्हजें आशिवण मागता. सर्वेस्पराक जय. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोया. ते वाटेन चलत आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हटलें, तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलों. जेजून साथ दिली. कोणाक कोल्यांक धोली आनी वारवेल्या सुकण्यांक खुंटेर आसा, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेकोवंक कसलोच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्यान ताका म्हटलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान म्हटलें, वयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेलेल्यांक
आपल्या मेलेल्याक मातयेक लावली, पूण तूं वच आनी देवाचें राज पोरबूट कर. आनी एकल्यान म्हटलें, सायबा, हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण घरां आसात तांकां म्हाका पयलीं सांगूंक येवंक दी. जेजून ताका सांगलें, कोणूय नामंद्राक हात घातल्या उपरांत फाटल्यान बोलून पळयना, तो देवाच्या राजाक उरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शूभ वर्तमान. वखद तुका क्रिस्त. मोगाल भयणी भावांनो, सुरवातेक पयल्या दिसा सोमारा दिसा हांवें तुमकां सांगलेलें, आमचें पयलें वाचप ह्या दिसांनी जोबाच्या पुस्तकांत. आनी हें जोबाचें पुस्तक एक काणी जावन आसा. आमी इंग्लिशीन ताका म्हणटा टिचींग स्टोरी. जें पळय घडटा ह्या पुस्तकान ते भाशेन सांगता, पूण बरयणार एक जाणवायेचो मनीस देवाचें उतर एक काणये वरवीं कोरगोट करता. ह्या पुस्तकान वयलें सत म्हटल्यार देवाचें उतर म्हटल्यार मनीस पळय विचारता, ह्या संवसारान कोश्ट दोग कित्याक आसा? वाय इज देर सफरींग इन दीस वर्ल्ड? जरी तो देव आमचो मोग करता, कॅन्सराची पिडा, कोरोना व्हायरस, बऱ्या मनशांक कित्याक लागला? इतलो लोक कित्याक हे पिडेक सांपडला? देव कांयच कित्याक करिना? ही प्रश्न आमच्या मनान येतात आसतली. असल्या प्रश्नांक जबाब ना. आनी ह्या प्रश्नाचो जबाब एके भाशेन जोब दिवंक सोदता. तुमी जाणा, हो जोब म्हणटा तो मनीस एकदम गिरेस्त आसा, पूण एका दिसा सगलें आसलें नासलें ताचे कडलें निसणटण जाता. ताचीं भुरगीं मरतात, ताचीं जनावरां मरतात, सगलें नश्ट जाता. फकत तो आनी ताची बायल उरता. ताची बायल ताका सदांच तिडता ताचेर. आनी ते ताचे इश्ट येतात आनी ताका प्रश्न करतात, आनी ह्या प्रश्नाक जोब जबाब दिता. आयचें पयलें वाचप एक असलो जबाब. जोब म्हणटा, देवाची जाणवाय आमच्यान केन्नाच थाव घेवंक जाय. शी मेर नासलेली देवाची जाणवाय. आनी जें देव कोत्ता तें आमच्या बऱ्याकूच कोत्ता. मोगाल इश्टानो, देवाची ओळख आमकां, अदीक करून आमकां क्रिस्तांवांक पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आयचीं उद्गाराचीं उतरां जावन आसात, सगलें नुकसाण, सगोट ओळशीक फकत जेजू म्हजी गिरेस्तकाय. जेजू म्हजी गिरेस्तकाय. फिलिपकारांक बरोवन पावलो ही उतरां म्हणटा. आनी ही गिरेस्तकाय आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. ही गिरेस्तकाय सोदूंक बागयोन जेरोम भारी वावुरलो. पवित्र पुस्तकाची समजणी घेवंक आनी दिवंक तो वावुरलो. आमी जाता ते भाशेन ह्याच पवित्र पुस्तकाची समजणी घेवन वावुरया. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडुया. हे परी जें आमच्या जिवितान घडटा, जावं बरें जावं वायट, देवाच्या उतराचे नदरेन आमी समजून घेवंक ताची कृपा आनी बळ आयच्या मिसान आमी मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक जोड. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाळेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओतमीक पिवून जातलो.
सरेस्परा देवाला आनी मनान आनी पातकांची दूद दवरून आमी तुका हें बोली आनी पेटयता तें तुका मानतात असल्याचो म्हज्या फाट्यापणान म्हाका तुमकां सरेस्पराचो म्हज्या पातांत म्हाका म्हज्या भावा भयणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाकात ओ व्हडत्या देवा आमच्या सगळींच्या बापा भाग्योन जरमाची देख घेवन तुजें उतर काळजान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोरवणीची बोली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयती जावंक शिकूं आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी सवेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया सरेस्परा पुनीत बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोवन दर एका कालार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोलान सफोल करता तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करता तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लागच्यात तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात घेवन तरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगातीन संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दोलबराचो सरेस्वर तूं सोर आनी संसार भला तुज्या वैभवान मुसळीत तुका सोय सोय सरेस्पराचे नामी येता ताका सोय मुसळीत तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण ससूपेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे कसत समोरची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक परराचें हें रगत पातकांचें बोगसणेर मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक कर भारताचो दुसरो बूट परगोटुया सुम्यान जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक आलशींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान दिवं सोर आमी तुजें मरण परगोटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समजता पवित्र आत्म्या उली एकठांय कर म्हूण आमी नमताय मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोनी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडून पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या भावभयणाची मदी करून हे आमच्या गांवची जी भावभयणां मरून गेल्यान ह्या पेस पिडीक लागून मरून गेल्या सगळ्यांक बापा तुज्या गोपान बाळगून घे तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्यांचे परसोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर आमा समेस्याची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्याची बापा दया कर हे भाशा आयज आपलो वाडदीस समोर उरतात
आमची भयण जॉयन मास्करिनस तेच भशेन क्लारा डायस हांकां सगल्यांक आनी वाडदीस समोरतल्यांक आपलो लग्नाचो दीस पाळटल्यांक तुज्या आशिर्वादान देणें कर. जी कश्टताक पिडीत आसात तांकांय तुजी दया दाखय आनी तांणी एक कोस तुज्या भावार्थान मानून घेवन आनी सरांच तुजो पाटलाव करून तुजे कृपेन बेसावन कर. हांव कर मरे देवाची माई सांगती बायगून सुजेचो मोगाचो पोती बायगून धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वाडोली. ताची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां प्रभू कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या तुका वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगता त्याच जेसूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदां जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक शिकाव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका. वायटांतली आमकां निवार सरस्वत सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान वतलेता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुकय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतान म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश घाल. तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. व जेजू देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणान आपयल्यान ती आमी सगळीं सुखां दी. सुम्या तुजे आमकां पावना तुजे एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत सासणाच्या जिवितांत आमकां सांग. प्रार्थनिया
सासणाच्या देवा बागयोन जेरोमाच्या समारंभा समयार तुझ्या उतरान आनी तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापायचो मोग दिलाय. ह्या पसणा वरवीं तुजें उतर भोगतीन मनान घेवंक ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुडीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय. हें आमी मागता तुज्या पुताक जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर